नमस्कार. ह्या दिसांनी पावस आसा तो भरपूर पडत आसा आनी अशा टायमार आमकां धबधब्यांची याद येतात परत एकदा. आनी धबधबे म्हळ्यार खास करून आमच्या सत्तरीन आमकां मोस्टली पळोवपाक मेळटा आनी ताकाच लागून आमी हिडन पॉयंट सोदीत आमच्या सत्तरीन लोक पावतात. अशेच आमी काही पॉयंट दाखोवपाचो प्रयत्न करतात. हो हिडन पॉयंट ना, कित्याक तर 4-5 वर्सां जालीं हांगासर भरपूरशे जे लोक आसा ते हांगा विजीट दितात. हो रस्तो आमी आतां पळयतात की ऑफ रोडींग रस्त्यार पावलेले आसात आनी अशेंच एडवेंचरस ट्रिपीक लागून पळयत रावात. सो लेट्स गो. आमी पळयतात हो रस्तो जो आसा तो फुल्ली ऑफ रोडींग फिलींग येता हांगासर. हो जो आसा तो मायनिंगेचो भाग आसा. तेन्ना जेन्ना मायनी चलताले तेन्ना इन स्विंग हांगासर जे आसा ते ट्रान्सपोर्ट मायनिंगेचो चालू आसलो, पूण आतां 10-12 वर्सां जालीं मायनींग बंद आसल्या कारणान हे जे आसा ते अशे वॉशाड पडलेले आसात जागे. हांगा फाटल्या दिसांनी एक इन्सिडंट घडलो तो म्हळ्यार आमी पळयला आसतले प्रसार माध्यमांतल्यान की हांगासर लांकडां चोरता ते हांगासर आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. मागीर ही आकाशाची झाडां आसात ती खुबशी मारून उडयली कोणी तरी आनी हे न्यूजार आमकां पळोवपाक मेळिल्ले. आनी पुष्पा 3 अशें ह्या एपिसोडाक फाटल्या दिसांनी लोकांनी नांव दिल्लें. हे सगळे निसर्ग आमकां फक्त आमच्या सत्तरीन मोस्टली पळोवपाक मेळटात. आनी हो मजा येता पळयात ऑफ रोडींग फुल्ली. आनी आतां आमी पावत येयल्ले आसा त्या धबधब्यार. हो धबधबो म्हळ्यार मोठो पावस जर पडत जाल्यार व्हांवता हो, नाजाल्यार ह्या जे वॉटरफॉलाक आसा ते उदक नासतात. हो मॅनमेड वॉटरफॉल आसात. हो वॉटरफॉल जो आसा तो नॅचरली व्हांवनात. तुमी आतां फुडें पळयतले आमी आतां पावत आयिल्ले आसात थंय. पळयला हे पळयात आतां खूब डेंजर आसा. स्पेशली हांगा जरी आसा ते 2 व्हिलर घेवन येवपाचे. 4 व्हिलर घेवन येतना खुबशे त्रास आसात हांगासर. देवानी काडचे बंद कर. हांगा येवप म्हळ्यार 2 फायदे जातात की तुमकां ऑफ रोडींग करपाक मेळटात पळयात. वॉटरफॉलाचो जो आवाज आसा तो येवपाक लागलेलो आसात. हे आमच्या सत्तरींतले काही अश्यो हिडन पॉयंट्स आसा आनी एडवेंचरस अशी काही जागे आसात. आतां आमी हो धबधब्या बद्दल सांगलें तर हो मॅनमेड आसात. म्हळ्यार हो जो फाटल्यान जे आसा ते मायनी वयल्यान उदक येतात आनी डायरेक्ट गांवान वयतालें उदक. ताका लागून हो जो आसा तो एक बंदारोसो टायप बांदलेलो आसात. आनी आनी फायनली आमी पावलेले आसात ह्या सोनशे हांगासर वॉटरफॉलार. म्हळ्यार आमच्या घरा फाटल्यान जो आसा तो वॉटरफॉल आसात. जेन्ना लागीं आसता ते सदांच आमी पळोवपाक जे आसा ते कमी पावतात. म्हळ्यार वर्सांतल्यान एकदांच हांगा येतात इतले लागीं आसून पासून. म्हळ्यार आमच्या घरा फाटल्यान मायन आसा ते मायनीचेरूच हो जो आसा तो वॉटरफॉल आसात. आनी आतां आमी तुमकां ताजी ब्युटिफूल विजन्स दाखयतात. हांगासर येयात. पूण फायनली आमी मॅसेज दिवपाचो प्रयत्न होच करतात की येता येता थंय ही आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हळ्यार ही गार्बेज पळोवपाक मेळटात. हो निसर्ग आमच्या सत्तरींतलो आनी हो जाल्लो तेजो इबाड आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हळ्यार तुमी येतात जाल्यार ही गार्बेज जी आसा ती परत वयर व्हरून दवरात एकाच जाग्यार. अशें दवरल्यार परत तुमकांच पळयात तुमकां अंदू येवन दिसतलें हांगा अशी गार्बेज. निसर्गा बरोबरच
ही मेसेज पासून आमी दिवपाक लागून प्रत्येक जाग्यार वयतात. सो आमी आतां वॉटरफॉलार या. पाऊस पडत जाल्यार हो होता आनी पाऊस पडत जाल्यार हांगा मोस्टली फाल्यां संडेच्यान काजी बारीक भुरगीं सेफली मुगो बारीक भुरग्यांक लागून बेस्ट वॉटरफॉल हो बांदला. हो जो आसा तो बंदारो आसा म्हळ्यार माती उरोंक जाय मायनीची कळ्ळें. मायनीची माती आसा पळय ती सकयल सकयल व्हांवून वचपाक जायना म्हणून हो जो आसा तो कोटो घातला आनी तो बांदून काडला फूल. आतां उदक पोंच्यान वयता हे म्हळ्यार हो जो आसा तो सिमेंटाचो जो आसा तो आसा सकयल जो आसा तो मदींच माती आसा तेका आनी उदक जें आसा तें हांगाच्यान पोंदाक वयता आनी डायरेक्टली जें आसा तें हांगाच्यान भायर येतात पळय. ही जी सिमेंटाचे जे रॉड्स दिसता थंयच्यान भायर येता आनी वता म्हळ्यार निसर्ग आसा तो आपल्या तरेन खंयच्यान तरी बरो दिसपाचो प्रयत्न करतात आनी तो आमच्या फुड्यान आमकां दिश्टी पडटात. आतां आमी पाविल्ले आसात ते आमच्या पिसुल्ल्या गांवांतल्या जे मायन आसात थंय पाविल्ले आसात. फाटल्या दिसांनी हांवें एक व्लॉग घातलो जी आमचे महादेवाचे देवूळ लिंग आसात ती ते सायडीक आसात आनी आमी आसा हे सायडीन जे सोनशी वाठार आसा त्या सोनशी वाठारांत आसात. म्हळ्यार ही जी मायन पीठ पळोवंक शकता तुमी पडलेली आसात. फाटल्या दिसांनी हो जो वाठार आसा फाटल्या दिसांनी जो ते सायडीन आसा तो वाठार जो आसा तो फामाद जाल्लो तस्करीक लागून लाकडाची चोरी जाताली त्या वाटेन ताका लागून जो आसा तो फामाद जाल्लो तो वाठार दिसता तो ते वटेन. आनी हो जो वाठार आसा तो आमचो पिसुल्ल्या तो ओवळ्या आनी तुमी ती इंडस्ट्रियल इस्टेट आमची पळोवंक शकतात. तुमकां झूम करून दाखयतात. ही जावन आसा पिसुल्ल्याची इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी तो आमचो गांव आसा तो फुल्ली आनी आमचें घर जें आसात ते हांगासर आसात. हेज्या फाटल्यान जस्ट म्हळ्यार तुमी पळोवंक शकतात सालेलचो जो दोंगर दिसतात तुमकां दिश्टी पडटा तो सालेलचो दोंगर दिसतात आनी एक्झॅक्टली आमचें घर जें आसा तेज्या सकयल आसात. अवश्य हो सैम पळोवपाक येयात.